खुनशी हल्ल्याच्या 24 दिसा उपरांत रामाक जीएमसींतल्यान डिस्चार्ज दिलो। आपल्याचेर जाल्ल्या हल्ल्या फाटल्यान 2 राजकीय फुडाऱ्यांचो हात आशिल्ल्याचो दुबाव रामान उक्तायलो। आपणे दिल्लो स्टेटमेंट सामको बरोवन घेवंक ना। 3 वरां आपलो स्टेटमेंट रेकॉर्ड केल्या उपरांत ताणें तो आपल्याक वाचून दाखयलो, पूण आपणे जे सांगिल्लें तातूंतल्यो कांय गजाली भितर नाशिल्ल्यो। ज्या 8 जणांनी आपल्याचेर हल्लो केलो तांची आनी आपली वैयक्तीक अशी कसलीच दुस्मानकाय नाशिल्ली। ज्या मनशांनी आपल्याक बडयलो तांचो संबंध खंयच्या राजकीय फुडाऱ्यां कडेन आसा ते पुलिशेन सोदून काडचे। ह्या प्रकरणात आतां मेरेन जाल्लो तपास आनी पुलिसांची भुमिका पळयली जाल्यार आपल्याक पुलिशेचेर मात लेगीत विश्वास नाशिल्ल्याचें रामान डिस्चार्जा उपरांत सांगलें। आमी 3 तारखेक 4 तारखेक आमी 3 तारीख मागिल्ली। आमकां तो व्हिडियोची कॉपी दिवपाक रेडी नासलो। ती कॉपी जी स्टेटमेंट बरयला तीच स्टेटमेंट जी आहा पळय तोवूय आमकां दिवंक ना आनी तो मागीर व्हायरल जाल्या उपरांत मागीर तो स्टेटमेंट तेणी सायन मारून तो स्टेटमेंट आमकां दिला। तो स्टेटमेंट सारको आसा म्हणजे तुमी जे हांवें जितले स्टेटमेंटान बरयला आनी तेणी जे म्हाका विचारला तेतून हांवें क्लियर कट सांगला। ताणें मंजुनाथ नायकान 3 वरां म्हाका एकदां सुद्दां तो विचारिना की तुका खंयच्याय पॉलिटिशनाचो दुबाव आसा काय म्हणून। तरी सुद्दां हांव म्हाजे दुबाव व्यक्त थंयसर केले केन्नाच्यान सुरवात जाला म्हाजेर एटॅक जावपाक आनी केन्नाच्यान म्हाजें हें बेल रिजेक्ट जावपाकचे प्रयत्न चालू आसा थंयसर आनी हे कनेक्शन्स जे आहा पळय हे पॉसिबल आसा ते सांगपाक हांवें सांगलें। पॉलिटिशनाचे हांवें सांगलें की म्हाजी पर्सनल एनिमिटी ह्या भुरग्यां कडेन कांयच ना। जेंकां धरला तांचे कडेन हांव केन्ना मेळूंक नको आनी केन्नाच तेंचे कडेन हांव उलोवंक नको। पुलिसांनी रायट फ्रॉम द डे ऑफ द फर्स्ट एटॅक तेन्नाच्यान जेन्ना एक रिपोर्टींग करता हांव तेन्ना म्हाजें प्रोटेक्शनूय इम्पॉर्टंट आहा। त्या टायमा वयल्यान आतां पर्यंत पुलिसांनी कॉम्प्रोमायज केल्लें आहा। पुलिसांनीच हें इन्फॉर्मेशन लीक केल्लें आसलें। पुलिसान म्हाजें इन्फॉर्मेशन म्हाका दिना आसतना दुसऱ्या मनशाक पावयलें। आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम इन दॅस। पूण ते पुलिसांनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जाल्या उपरांत इन्फॉर्मेशन लीक करप आसता ते पुलिसांनी आपूण स्वता जावन प्रेस कॉन्फरन्स इन्फॉर्मेशन मिडियाक हाडूंक ना। सो पुलीस इज इन कंप्लीटली इन कोऑर्डिनेशन आनी लॅप्स जाल्ले आसा। गोंयांत सुरू आशिल्ल्या बऱ्या वायट गजालींचेर तोंड फोडून उलोवपी समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर सप्टेंबराचे 18 तारखेर जीव घेणो हल्लो जालो। ह्या हल्ल्यांत रामाक बरीच दुखापत जाल्ली। ताका उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकीय हॉस्पिटलांत भरती केल्लो। रामा काणकोणकार आनी ताचो इश्ट सोयरू जेवपा खातीर करंजाळे एका हॉटेलांत गेल्ले। जेवन बीन भायर आयले उपरांत रामा काणकोणकाराचेर 8 जणांनी जीव घेणो हल्लो केल्लो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।